Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज पवित्र सभा लातेरन मंदिराच्या समर्पणाची परब समोरमता आणि आयचो आयतार आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत वेदी सेवकांचो उत्सव करता. त्या निमतान आयच्या सेवा धर्मांचो विशय सेवेंतल्यान पवित्रतायेन वाडुया. भरमाशान सोम्याची गुडार्थ कूड बांदुया. जो ल्हान वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयता ताका देव व्हड वस्तू पातयेता. कसल्याय महान कार्याची सुरवात ल्हान वस्तूंनी जाता. ताका लागून सेवा करून आनी भरवाशान भरून आमी जेजूची कूड बांदूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. तशेंच वेदी सेवकांनी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचे सांदे कशे आपले वेदी सेवेंतल्यान जेजूचो पाटलाव करून भाग्यवंतपण आपणावंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे कृपेची जोर सगळ्यांक पावोशी करूंक बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत सगळ्या वेदी सेवकांक आनी आमकां कृपा मागुया. सोम्या जेजू, तूं देव मंदिरांतल्यान व्हांवतलें जिवें उदक व्हांवता थंय जीव आनी पेकोवणी हाडटाय. आमचे सेवेंतल्यान ही तुजी कृपा दुसऱ्यांक दिवचे बदलेक आमच्या आपस्वार्थी आनी गर्वाच्या जिविता वरवीं हे कृपेचे जोरीर आमी आडकोळ जाल्या. बोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें देव मंदिर नितळ केलें आनी आमकांय सेवेंतल्यान आनी भोक्तींतल्यान पवित्रताय जोडूंक आपयली. आयज आमी इगोर्जेंत येताना दुबावा विरेत पातकी जिवीत घेवन आयल्या. आमच्या काळजांची मंदिरां कुंसाराच्या संस्कारा वरवीं नितळ करून पवित्रताय जोडूंक चुकल्या. बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, तूं देव मंदिराची एकूच बुन्याद. तुजे वरवीं आमी भरवाशान आनी मोगान भरलोली पवित्र सभा बांदून हाडटा. पूण आमी आमच्या जिविताचें मंदिर तुजे बुन्यादीर बांदचे बदलेक आमी आमच्यो बुन्यादी घालूंक आनी ताचेर बांदूंक सोदता. बोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. आयच्या पयल्या वाचपांत देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवून तें जॉर्दानाच्या व्हाळा पर्यंत आनी जीव नासलोल्या दर्या मेरेन पावता आनी त्या दर्याचें खार उदक गोड जाता, जिवीत उपजता, भलायकी हाडटा आनी पेकोवणी दिता म्हूण आमकां आयकूंक मेळटा. पवित्र सभा म्हणल्यार एक जिव्या फातरांनी बांदलोलें घर आनी तिची बुन्याद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद ना. विस्वासी सेवेंतल्यान आनी भरवाशा वरवीं क्रिस्ताची गुडार्थ कूड बांदूंक भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत उलो मारता. हे आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकतल्या. शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिरांतल्या व्यापाऱ्यांक धांवडायता आनी आपणाच्या बापाचें घर व्यापाराचें घर कोरिनाकांत म्हूण सांगून पवित्रपण सांबाळात म्हूण संदेश दिता. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो.
देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो, तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या धोंपराक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडोवन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून अरब आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यांत पावतच दर्याचें उदक गोड करता. उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजवता. नदीच्या दोनी वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. दळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोवन पडूं, आमी हालची ना. जबाब. दळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटलीं व्हांवतात उदकां एके नदीचीं. भोव ओरत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार हालोत कशें? जबाब. दळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केलीं ओजापां.
जबाब दोळबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणें वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घालया ती बुन्याद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या व्यापाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी दर एका संस्कारा वरवीं पयलीं आपलेंच जिवीत दिसान दीस नवसरूंक आनी आपले सेवे वरवीं पोरजेक पवित्रतायेन वाडोवंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले आपस्वार्थपण आणि खोटी आशा पाटीन दवरून आपल्या सेवेच्या कार्यांनी नीती आणि शांतीची जोर गरीब दुबळ्या आणि असोक्तां सवें पावोवंक, तुटलेलो संवसार भरमाशान बांदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. वेदी सेवकांनी मिसाचे भेटेंत वेदीची सेवा करतना ल्हानविकायेन आनी ध्यान मन लावन सेवा करूंक आनी आपले सेवे वरवीं देवाचो उलो आयकूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आवय बापायनी पवित्र सोबा बांदपाच्या वावरांत आपणाच्या पवित्र जिविता वरवीं आपल्या भुरग्यांक बरे तरेन आकारून तांच्या काळजांत देव आपोवण्याचें कीर लावन हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या तरणाट्यांनी पवित्र सोबा बांदून हाडच्या वावरान पाद्रीपणांक ओ मोटवाशी जिविताक वेंग मारूंक आनी देव कृपेची जोर संवसारभर पावोवंक देवाचो उलो आयकूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. नियाळ जेजून दोरयांची एक सोयती केली आनी तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. जुआंव ओवेसवर 2 वोळ 15. नियाळाक आधार. देव मंदिर जावन आसा देवाक भेटयलेलो एक खेरीत आसरो. तांच्या भावार्थ्यांक भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता हें तुमी नेणांत. कोरिंतकारांचें पयलें पत्र ओवेसवर 3 वळी 16 आनी 17. जरी कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटोण करीत तर देव तांचो नाश करतलो, जाल्यार आमी ह्या पवित्र मंदिराचें नीज फातर जावंक वावरुया. एका देव संदेशकारान ल्हान भुरग्याक विचारलें, देव खंय रावता? देव आमच्या काळजांत रावता. तर
लोक कित्याक देवाक वळखनात? कित्याक ओजडपण, आपलेपण, कुर्नाटकाय, धंदो, आशा वाडत गेली. देखून लोक फकत गिन्यान वापुट्टात, काळजांत थावन चिंतिनात आनी बोक्षिनात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिरांत वेपार करतल्यांक सैती करून सगल्यांक धांवडायता. म्हज्या बापाचें घर वेपाराचें घर करूं नाकांत म्हूण खोरायेन सांगता. आमची कूड देवाचें देव मंदीर म्हूण सोतमानूय आनी व्हडे फिकिरीन ताका मानान रेस्पेतान राखुया. ह्या मंदिराचो मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान उत्पन्न करुया. हे तरेन देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. मोगाळ बापा, म्हजी कूड देवाचें जिवे मंदीर करूंक दिसपट्टी वावरूंक आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान आनी कृपेन व्हर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.